हॅलो. डॉक्टर अँटनी फेर्नांडीस चालू उलयता. विचार बाब. डॉक्टर म्हाका चेडूं आहा 4 वर्सांचे. या. ते खेळटा बॅडमिंटन खेळटा मागीर कसली गेम खेळटा हांवें ट्राय करता आनी एक वदवरान ते रोखडे रोखडें जेवण मागता आनी जेवण मागता ते गिनो बेजे जाता आनी तेगे वेट 60 समोर जाला आनी ते गोड कडेन हाफ एन अवर रोखडे रोखडे जेवण मागता आनी तेगे गिनो बेजे जाता आनी child plays a lot and unfortunately call is disconnected. But how you let us this issue? Yeah. Weight 60 definitely sounds too much for a 13-year-old. Yeah, correct. I'm very happy the child is playing badminton because physical activity is very important. पण कित्याक ताची weight इतले आसा ते आमी सोदून काडपाक जाय. Is it just because of overeating? कितें hormonal reason आसा जाल्यार for that they'll have to again meet the pediatrician and some tests may have to be done. And basically for children actually though 60 is a bit much, as far as possible we try not to avoid dieting. It's cutting down on the food unless it's junk food and too much. But we advise more of physical activity, proper diet and allow the height to catch up with the weight. Though 60 is too much. If it was around 45 or so, then that would be okay. So definitely this child would need some medical advice. But very good that the child is playing. And समज भुरग्याक भूक लागता जाल्यार मागीर जे low calories food asat te ami diवपाक जाय. For example, carrots, fruit, exactly. Yes. असं त्याने म्हणजे त्याची भूकय भागतली एका पोटाक म्हणटा आनी वजनय वाडचें. असं मॅडम आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. Disconnected. Let's continue with this. See, these days we are eating, the children like a lot of junk food. Earlier also perhaps children would have liked, but the junk food was not available so freely as it is available now. How you would like to go about this issue? Because see, day by day if you go to schools, there is at least a 10 to 20% population of the children are overweight. And these are the children which are going to be later on diabetics and all. That's what everybody is worried about. Absolutely. So, and especially that polycystic ovarian disease or this diabetes is cropping up gradually. But how at this point of time, how would you like to address this issue? It's not only children who love junk food. आमकां बी जंक फूड आवडटा आनी खूब पावटी तूं पळयता जाल्यार ते घरान जंक फूड म्हणजे कबडान जंक फूड भरलेले आसात. चिप्स आसा, कोक आसा, म्हणटूच कितें आसा आमी ते सारके रेजिस्ट करपाक जाय आनी भुरगे कशे खावपाक जाय ते आमी खावन दाखोवपाक जाय. वी हॅव टू सेट द करेक्ट एक्झाम्पल. आनी कितें आसा भुरगीं व्हडले जावन आपुणूच वचून ते जंक फूड हाडटात. म्हणटूच आमी उलोवपाक जाय भुरग्यां कडेन, सोजमोवपाक जाय. टीव्हीचे ते ऍड्स येतात तेन्ना आमी टीव्हीक सांगपाक जाय. भुरग्याक सांगपाची गरज ना. आमी टीव्हीक उलयता, एड्रेस करता आनी भुरग्यां आयकता आमी कितें म्हणटात. कित्याक ते सुपरस्टाराक हाडटा आनी तांकां यूज करता एडवर्टायज करपाक. कित्याक तांकां खबर आसा की भुरगीं हें पळोवन ते खावपाक सोदतले. पूण एक्चुअली इट्स नॉट गूड फॉर यू. तातून अशें ताकत दिवपाक कांयच ना. वॉट वी कॉल एम्प्टी कॅलरीज. सो डेफिनेटली पेरेंट्स हॅव टू avoid buying this food and educating their children. Once in a while, all of us love to, eat a bag of chips. Okay, but it's important that we don't make it as our main meal. And exercise is very important. That is. In fact, I think we are getting a question. Hello. Hello, doctor. Hello. सांगात. 10 वर्साचो चलो आसा. तेका सवय जाल्या 2 बोटां तोंडान घालता अजूनही आनी जेवता बी हरशी बरो पूण मोठोच जायना तो बारीकच आसा. अच्छा. Somehow I could listen to this question. This 10-year-old son, तो हात बोटां तोंडान घालता, वजन ताचें वाडना, बोटां चोखता आनी he is not living that habit. How you would like to go? Okay. आतां बोटां चोखपाची संवय ते बी जायते भुरग्यांक आसा आनी ल्हानपणान चड भुरगीं बोटान चोखता पूण मागीर आपुणूच सोडटा ती. समज आतां 10 वर्साच्या भुरग्यान आजून सोडूंक ना जाल्यार एक्चुअली ते आमी इग्नोर करतात. कित्याक आसा खूब भुरगीं कोण नासतना घरान आसतना बोटान चोखता पूण भायर आसतना आपल्याचे फ्रेंडाचे समोर तांकां खबर आसा की लॉस दिसता म्हणूनच ते कंट्रोल करतात. Sucking the fingers of thumb is not the cause for the being thin. आणि कितें आसा
बारीक आसा म्हणून अनहेल्थी आसा तशें कांय न्ही तेच ते भुरग्याचें वजन कितें आसा तें पळोवपाक जाय आनी आमचे इंडियन चार्ट्स आसा स्टँडर्ड चार्ट्स फॉर वेट एंड हायट ते खंय पडटा तेजे वेट एंड हायट त्या चार्ट्साचेर खंय पडटा ते आमी प्लॉट करून ते आमी पळोवपाक जाय आनी समज इट इज विदीन द नॉर्मल रेंज जाल्यार कांय करपाची गरज ना एकूच भुरगें बोट तोंडान घालता जाल्यार तांकां तांची डिवॉर्मिंग करपाक जाय दंताचें वखद दिवपाक जाय कित्याक मस्त मॅडम एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा तुमकां आयकूंक येतलो की ना तो नको आय विल जस्ट मेक अटेम्प्ट हॅलो प्लीज स्पीक ऑन Hello. या Hello. My baby is premature, 6.5 months, and she is not this talking and also walking. No. What is the age? Age is 1.5 year. 1.5 year. प्रॉब्लेम कितें आसा? ते प्रीमॅच्युअर आसा आणि ते अजुनूय उलयना आनी चलना. अच्छा ओके. ते 1.5 year old child प्रीमॅच्युअर बॉर्न जाल्ले ते उलयना आनी चलना. ओके आतां कितें आसा भुरगे प्रिमच्युअर आसा तेन्ना ताका आमी हाय रिस्क बेबी म्हणटात कित्याक भुरग्याची वाड आनी विकासाचेर आमी अदीक ध्यान दिवपाक जाय आतां भुरग्याचे मायलस्टोन्स ऑफ डेव्हलपमेंट जे आसा ते आमी पळोवपाक जाय आनी भुरगे प्रिमच्युअर आसता तेन्ना ते वी हॅव टू अडजस्ट फॉर दॅट प्रिमच्युरिटी सो समज भुरगे 2 महिने प्रिमच्युअर आसा जाल्यार this 1.5 year old child will be compared to 1 year 4 month old child because 2 months the child was premature so actual age of the child would have been 16 months not 18 months okay so that's one thing we have to keep in mind second thing is for language delay is something important पण उलोयचे पयले भुरगे खूब मायलस्टोन्स दाखयतात फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग भुरगे अशे बोटांनी वस्तू दाखोवपाक जाय बाय 1 year the child must point ओके आता समज भुरगें कांय उलोयना जाल्यार पूण तरी पूण बोटांनी दाखयता जाल्यार एटलीस्ट वी नो द चाइल्ड हॅज सम लँग्वेज डेव्हलपमेंट सेकंड इज केन्ना भुरगीं शब्द व्यापुरना पूण सावंड व्यापुरतात फॉर एग्जांपल माजोर दिसता तेन्ना माव माव म्हणटात या खावपाक वस्तू दिसता मम्मा म्हणटात आतां ते म्हणजे सारकें म्हणूंक ना हें केळें तें पूण इट इज अ मिनींगफूल वर्ड ऑर मिनींगफूल सावंड देखून ते बी आमी पळोवपाक जाय भुरगे कितें म्हणजे अर्थाचे सावंड व्यापुरता जाल्यार तेन्ना आमकां खबर आसा बरें भुरग्याचे भाशा विकास फुडें येता बिटवीन द टू चलपाचें आनी उलोवपाचें चड इम्पॉर्टंट आसा physical development is also important but many children can walk late especially when they are premature आणि आमी भुरग्याक चान्स दिवपाक जाय आतां सगळो गोत आमी भुरग्याक दवरून रावले जाल्यार या भुरग्याक खाटीचेरूच दवरल्यार सकयल केन्ना दवरूंक ना जाल्यार तेन्ना भुरग्याची विकास बी फाटी उरूंक जाता मॅडम आमकां एक प्रश्न आसा हॅलो सर हांव सारकेच्यान दीपक सोळंकर उलयतां दीपक बाब विचारा प्रश्न माझे 4 वर्सांचे भुरगे चली भुरगे खुशबू LKG शिकता ते न्ही कितें जाय जाल्यार रडटा नाका जाल्यार रडटा जाय जाल्यार रडटा बॅग काडलो म्हणल्यार रडप 4 वर्साचे भुरगे चोर रडटा ओके सो इट इज सिमिलर टू द प्रिवियस क्वेश्चन अगेन भुरगे कित्याक रडटा संवाद करपाक कम्युनिकेट करपाक की म्हाका कितें जाय म्हाका कितें नाका म्हणून देखून भुरगे रडटा तेन्ना आमी ताचे भावना ओळखुपाक जाय तूं कितें सांगूंक सोदता तूं सांगूंक सोदता की तुका न्हिदपाक वचूंक नाका या तूं सांगूंक सोदता की मम्मी ऑफिसान वचनासतना घरान रावपाक जाय पूण मम्मी हॅज टू गो टू ऑफिस ऑर इट इज टायम फॉर युअर बेड सो बट फर्स्ट we recognize the feeling what the child is trying to communicate and then we give our limit what is acceptable and then we ignore अच्छा मॅडम म्हाका सांग फुडलो प्रश्न आयलो आसा हॅलो या हांव मार्सेकर उलयतां मडगांवच्यान विचारात आनी म्हाजी चली 6.5 वर्सांचेर आनी चडशे ते ताजी हायट आसा पळय न्ही ती 5.4 इंच इज इट नॉर्मल आता एक्झॅक्टली असो 5.4 इंच इज 5.4 इंच इज लिटल एब्सर्ड 5.4 इंच म्हणजे येतच झालं म्हणजे 12 इंचाची एक पट्टी असता मॅडम तुम्ही किती तरी चुकला 54 इंच नो 54 टू मच ना किती मेजरमेंटान म्हाका दिसता किती एक झाला दुसरे पण एक सांगता एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे हायट किंवा वेट आसा पळय ते चार्ट असता पेडियाट्रिशियना कडेन ही विल बी रायट पर्सन टू कन्सल्ट कारण तो प्लॉट करून म्हाका कळटलें की हायट आणि वेट मॅचिंग आसा की ना ते अशें ऑफ हँड विचारल्यार चटकन लक्षान येवपाक डिफिकल्ट कारण ताचो चार्ट आसता ग्राफ आसता मस्त मॅडम आमकां एक प्रश्न आयलो आसा हॅलो या विचारात गुड इव्हनिंग डॉक्टर गुड इव्हनिंग डॉक्टर म्हजो चलो 4.5 वर्साचो आसा
आणि तो एक एकदा असो 8 वर्साच्या भुरग्या भशेन बरो अंडरस्टँडिंग असो वागता. पण एक एकदा सामको 2 वर्सां भशेन इतली हट्टीपणा कंप्लेनी हाडटा, खूब मस्ती करता. आणि तेतून भितर म्हाका आतां एक चली जाला 1.5 महिन्याचे. सो तो म्हणटा की आपल्याक बरें करना, तेका बरें करता, अशी खूब मस्तीपणा करता. करेक्ट, एब्सोल्युटली. इन फॅक्ट वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. की तुका तशें ना, तू पयली मागीर ते अशी खूप समजावून सांगले तरी तो म्हणजे खूप मस्तीपणा कळलं. वी गॉट युअर पॉइंट. दिस इज अ व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम. मॅडम वी गॉट युअर पॉइंट. कारण टाइम थोडासा मॅडम तुम्ही बेगीन ऍडजस्ट करा. Okay. We have got few minutes. Good question. Yes. Now, when another baby is born, okay, the elder child very often responds like this. Now, what is the child saying? The child is saying, pay me attention. Correct. म्हणटच तेन्ना भुरग्याचे कडेन आमी आर्ग्युमेंट करूंक जायना, पूण हांवें तुका मोग दिला, हांवें तुका शूज हाडल्या, ना कितें तुका वेंग जाय, यो म्हजो चेडो, एंड गिव हिम अ हग एट दॅट टाइम. ओके. सेकंड, ट्राय टू कीप द एज gap. Try to make the elder child feel closer in age to you than to the baby. आणि समज भुरगे कितेंच करता, समज नॅपी हाडटा जाल्यार या भुरग्याचे तोंड ल्हान भुरग्याचे तोंड पुसता जाल्यार तूं ताका सांग, वय ते एकदम लाकी आसा, तुजे भाशेन एक व्हडलो भाव मेवला म्हणून थँक्यू, आनी म्हाका बी खूब सुसेग मेवता तूं आसा म्हणून. भुरग्याक अशें आमी शाबाशी दिता जाल्यार भुरग्याक कितें दिसतलें की बरें, आय एम इम्पॉर्टंट. पूण समज भुरगे केन्नाय रडटात आनी तूं म्हाका कांयच मोग करना, तूं म्हाका कांयच दिना, भुरग्याक सांग, यो हांगा यो, हांव तुका एक टायट हाग दिता, तूं यू आर माय बेस्ट सन. आनी इतलेंच, आर्ग्युमेंट करनाका. गिव द चाइल्ड वॉट दे वॉन्ट. ओके. म्हणजे मॅडम म्हाका दिसता इट इज नॉट ओनली द चिल्ड्रन. इफ यू कम रिलेशन वायज, देर मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ ऑल्सो रिलेशनशीप स्टार्ट लायक दीस ओनली, की तांकां दिसता की आपल्याक आतां चड इम्पॉर्टन्स ना, लग्न जाल्यार ते बायलेक चड इम्पॉर्टन्स, थंयच्यान लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट. सो आय डोंट गो इन टू डिटेल्स ऑफ दॅट. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टायम. मॅडम तुम्ही बरीचशी माहिती दिवपाचो प्रयत्न केलो. आय फील दॅट वी मस्ट मीट अगेन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स विच आर अनएड्रेस्ड अँड वी वॉन्ट लॉट ऑफ क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम यू एज अ चायल्ड सायकोलॉजिस्ट. मॅडम सगळ्यांच्या वतीन तुमकां काळजांसान देव बरें करूं. ज्यांच्यांनी प्रश्न विचारले थोडेशे टेक्निकल डिफिकल्टी आशिल्ली, वी अपॉलॉजायज फॉर दीस. त्या खातीर आमी तुमचे कडेन माफी मागता आनी येता त्या बुधवार आमी मेळया. आमचे बरोबर आसले डॉक्टर जॉर्ज कोशी, कन्सल्टंट न्युरोसर्जन फ्रॉम वोकार्ड हॉस्पिटल. तो म्हणसर आमकां निरोप दियात. ह्या कार्यावळीचेर असोच मोग आसूं नी आनी परतून येता तुमकां दिवाळीची हुनहुनीत परबीं. नमस्कार.